Mass of blessing, healing, and good health of Caetano Cansar, for the soul of Savio B. Remedios and Ana John Rodriguez, first death anniversary. ही सगळीं तेचो आमच्या मनान काळजान धरून आमी साबेटीन वांटो घेवया आनी वांटो घेवचे आदी आमी सगळीं पातकां वळखून घेवया आनी देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोपेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदरून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच सांगपाक मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणा जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे मागणे तुजी मुखार चोडूं तुजो एकलोच पूत मनीस जालो. हो वर्तो गूड समरुमच्याक नितोल निर्मळ काळजान तुजी भक्ती करूंक आमी पावशें कर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरोणे आनी सुकोल जमीन खुशाल जावं, पाड जमीन सोंतोसूं आनी फुलूं, कोमळा भाशेन तिका फुलां फुलूं. ती सोंतोस बरी जावं आनी आनंदान बरोन गितां गावूं. तिका दिल्ल्या लेबानाची मोहिमा, कार्मेलाचो आनी शारोणाचो प्रताप, सर्वेस्पराची मोहिमा ती पळयतली. देवाचो प्रताप ती देखतली. थोकलोले हात गोट करतात, थीर करतात कडकडटलीं दोपरां. भिवकुऱ्या काळजांक म्हणटात, धीर घेयात, भिवूं नाकात. हो पळय तुमचो देव येता, सूद घेवंक तो येता. देवाचें फारीकपण पावता, तुमकां सोडूंक तो येता. तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन थोंटे उडटले आनी मनशाच्यो जिबो संतोसान गायतल्यो, कित्याक ओरोण्यांत उदक व्हांवता. कोरपोल्लोल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टात. सुकी कुड्डी जमीन एक तोळें जाता. तांदोळले भिवच्यो जातात उदकाच्यो झोरी. जंय कोल्याची दोल आसली थंय उपजतली बेटो आनी ल्हवें. तांदेलेल्यान भिवचें न्हय. एक राज मारोग वेतलो, ताका पवित्र वाट म्हूण पाचारतलीं. मेळी मनशां त्या रस्त्या वेल्यान वेचिनात आनी वाट नोकोळ आशिल्ली पर्यंत त्या रस्त्यार वाट चुकची नात. थंय शीव आसचे नात, रानवटूय जनावरां थंयसर आसची नात, पूण फकत सोडवण मेळटली त्या
रस्त्यार तीं चलतलीं, कित्याक सोर्वेस्पोरान सोडयल्यांत तींच परत येतलीं. संतोसाचे उलास सोदून तीं सियोनांत येतलीं. तांच्या मुखामळाचेर सदांच खुशालकाय रोसरोसतली. संतोस आनी खुशालकाय तीं भोगतलीं. दूख आनी रुदोन नाच जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. सुर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकोयात. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तली. जबाब. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोदूंक येतलो. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक विंगेत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोदूंक येतलो. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां गुंतूंक येतली शांती. जबाब. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोदूंक येतलो. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. हो पळे येता राजा, मनशा कुळाचो धोनी. आमच्या गुलामपणाचें जूं तो काडून उडयतलो. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू बसून शिकवण दितालो आनी गालिलेच्या जुदेवाच्या गांवांतले आनी जेरुसलेमांतले फारिसेव आनी दोन शास्त्री येवन थंय बसले. आनी पिडेस्तांक बरी करूंक सोस्पराची शक्ती ताचे सवे आसली. तेन्ना कांय दादले आर जाल्ले एका मनशाक आंथरुणार घालून घेवन आयले आनी ताका भितर हाडूंक ताच्या फुड्यांत दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळनासलें देखून ते पाडोसाचेर चडले आनी नळे काडून आंथरुणा सयत ताका मदेकूच जेजू मुखार देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन ताणें म्हणलें, मनशा, तुजीं पातकां तुका भोगसोलीं. आनी दोन शास्त्री आनी फारिसेव आपल्या मनांत म्हणूंक लागले, देवनिंदा उलोवपी हो कोण? देवाक मात सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जाता? ताचें चिंतप जाणा जावन जेजून प्रतिपाल केलो, तुमच्या मनांत तुमी तशें कित्याक चिंतात? तुजीं पातकां तुका भोगसोलन वो उठ आनी चल हातलें खंयचें म्हणूंक अदीक सोंपें. पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमकां रुजू करचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें अंथरूण घे आनी तुज्या घरा वच.
आनी रोखडोच सगल्या हुजीर उठून आपूण निल्लोलो तें अंतरून घेवन तो देवाची तुस करीत आपल्या घरा गेलो आनी सगळीं एकदम तोटाकलीं आनी देवाक वखाणटालीं आनी भिरांतीन भरून म्हणटालीं, विचित्र वस्तू आमी आज देखलो. देव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्यवान लोयलाचो इनास आत्मीक व्यायामाक रितीर कोतोल्याक एक व्यायाम दिता. इनास ताका अशें सांगता, कल्पना कर, पवित्र त्रिवेदी वयर बसून संवसाराक पळयता आनी हो संवसार पातकांक बुडलोलो ताका दिसता. He says, imagine the Holy Trinity looking down from heaven and seeing all humanity in sin. थोडो विचार करून, थोडी भासाभास करून बापा आपल्या एकल्याच मोगाळ पुताक संवसाराचे सोडणे खातीर संवसारांत धाडटा. तर जेजू संवसारांत येवन मनशाचो सोडणेचो वावर कोत्ता. जीं पातकांक सांपडल्यांत तांचीं पातकां बोगसून तांकां बरो वो नवो रस्तो दाखयता. तशेंच वांकडे रस्त्यार सांपडल्यांक जशें मातेव आनी झकेऊस हे दोन वसूलदार तांकांय नवो रस्तो जेजू दाखयता. आनी वेगवेगळे दुयेंसान आसलोल्यांक ते सगल्यांक जेजू बरो कोत्ता. आज आमी शिववर्तमानाक एक खास घडणी आयकल्या. जेजूर आर जाल्ल्याची पयलीं पातकां बक्षिता. कित्याक तर जेवच्या वेळार अशी समजोणी आसली. मनशाक कित्याक दुयेंस आयलां, तर मनीस कित्याक दुयेंसान सांपडला, कित्याक ताणें वा ताच्या पुर्वजांनी पातकां केल्याक ही समजोणी आसली त्या वेळार. तर ही समजोणी मनान दवरून जेजू ताची पयलीं पातकां बक्षिता आनी मागीर ताका बरो कोत्ता. भाव भयणीनो, आमी क्रिस्त येण्याच्या काळार आसात. हो काळ एक खुशालकायेचो काळ, कित्याक आमी देव आमचे मोदें आसा आनी आमच्या काळजांत आनी आमच्या घरांनी जेजूक घेवंक आमी तयारी करता. तर ही तयारी फकत न्हय भायली पूण भितरली जावंक आमी आज खास देवा लागीं मागुया. गीत घेवया पेज 36 C20 काल्वाराचो योंद. मोगाचे बाब आनी आमचें बलिदान देवाक मानता थंय साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आमच्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यान ती ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच
तांचेच वरवीं सास्तांचे सोडून जोडूंक आमकां पावोशें कर हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोरेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोरपदरा सासनांच्या देवा सोरकाले श्रोता जुगुस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सास्तें तोरणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासालोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दरबार सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोयर. तुज्या पूत आपल्यान दानून ही देणी पोत करून मागता जावन ती आमकां सोम्या जुगुस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड परगोटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी संभ्रमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उणें सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार भितर सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वासता आनी जेजू कुडो सेपतले आमी सोमेस्तांक पवित्र वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखे पृथ्वी विस्तारलोले थंय पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या गवळी बापा आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सोलियानीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. बरोसो धरून मेल्ल्या तेमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां दुश्टाक गोटीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुजोल मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समजदार करून आमी मागता आमकां मारिया देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भागवंत जुजे भागवंत दोतोतां सुख मारोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासता सुखांक आमकां वांटो दी. ताणें सांगात तुजी मन आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोरवेदार बापा सर वडवण आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून
ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी चुकल्यांक बक्षितांव तशीं आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळें पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस परस चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोडूंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोनारा जोगस येनेक आमी बोरवाशें ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदक काकलोतीन सोर पातकां सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तें दवरतां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र भावताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी, आनी तूंच ताका एकवटान सांबाळ, जो जियेता राजो चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटाय ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितोऱ्योचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया पेज 51 D8 दुलोब जेजू.
तुया. देवा आमच्या बापा सासतांचे जिविताचे जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत उतीर वस्तू मदें आमी जियेताना सोडूनचे वस्तूचो मोग करूंक आनी सदां तोगतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी खालतीपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुरबोदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा जिवोचे मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जिवोचें नांव आनी सोडणीची बरी खबर परगोटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जळोवन मेलोय. ह्या पासो बापान तुका स्वर्गा मोहिमेन बोडलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे जेण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात वचत जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाते पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पोत आपल्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 98 G2 बालका जेजू यो तू यो.